नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार. सगळ्यांक बरी सांज आवडेत आणि दीप्ती काकोडकर टी टाइम खबरांक सुरुवात करतात. सविस्तर खबरां पयली पळोवया मुखेल खबरो. अर्डोनच्या नासनोड्या वाठारात एका 17 वर्साच्या चलयेक आयले दुबावीत पद्दतीन मरण. पोस्टमॉर्टम अहवालाप्रमाण सैमीक कारणाक लागून चलयेक मरण आयिल्ल्याची मेळ्ळ्या म्हायती. हडफोणे बच रोमियो लेन अपघात प्रकरणातल्या दुबावीत सौरभ लुत्रा, गौरव लुत्रा आणि अजय गुप्ताक मेळिल्लो जामीन करचो रद्द. गोंय सरकार उच्च न्यायालयात याचिका केली दाखल. फुडली सुनावणी जातली 15 जुनाक. 20 आणि 21 मे या 2 दिसां खातीर हवामान खात्यान येल्लो अलर्ट केला जारी. वादळी वाऱ्यासयत पावस पडपाची उक्तायल्या शक्यताय. ऑनलायन प्लॅटफॉर्माचेर अवैध पद्दतीन जावपी वखदांचे विक्रेचो निषेध करपाक 20 मेक गोंयांतल्यो फार्मासी दवरल्यात बंद. आपतकालीन सेवा दिवपी आनी हॉस्पिटलांतल्यो फार्मासी उरतल्यो चालू. बेतोडा बोरये बायपास रस्त्याचेर गवेरेड्याचो एका कारीक बसलो धपको. घडणुकेत गाडयेचेर झाला बरेच लुकसाण. सुदैवान अपघातात कोणाकूच जावंक ना दुखापत. आणि पणजे शहरात महानगरपालिकेन पावसाळ्या पयलींच्या कामाक केल्या सुरवात. पणजेत हुंवाराची स्थिती जावची न्हय म्हणून पालिकेच्या कामगारांनी गटारांत नाल्या नितळ करपाक केल्या सुरवात. आता खबरो विस्तारान. अर्डोनच्या नासनोड्या वाठारात एका 17 वर्साच्या चलयेक दुबावीत पद्दतीन मरण आयिल्ल्याचे मुखार आयिल्ले. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे 17 वर्साचे चली आपल्या घरातल्या एका रूमात मेल्ले अवस्थेत ताच्या फॅमिलीक सापडले. देखून पोस्टमॉर्टम अहवालाप्रमाण सैमीक कारणाक लागून चलयेक मरण आयला अशी माहिती पुलीस सुत्रांकडल्यान मेळ्ळ्या. पळयात. व्हडलो एक इन्सिडंट घडलेलो आसा, एक ट्रेजेडी जाल्ली आसा आमच्या गांवचो एक मित्र, तेजी चली 17 वर्साची, ती कालूच तेजे मरण जाल्लें आसा. सस्पिशियस मॅनरान जाल्लें आसा. जे घरान ते एकलेच असले आणि तेजो बापूय आमचो मित्र नारायण परब, तो जीएमसीन कामाक आसता, तो कामाक गेल्लो. तशीच तेजी बायलूय कामाक गेल्ली आणि चली घरान एकलीच आसली. तर दनपारां 2 सुमार तेंच्यांनी फोन केल्लो तेका, पण फोन घेवंक ना. तेच्या उपरांत परतो 3:30 सुमार तेंच्यांनी फोन केलो. तर फोन घेयना म्हणून डावट पडलो म्हणून तेजी चलयेची आवय घरा येयली. तेन्ना घरा येवन पळयत जाल्यार ते बॅडीर अशें मृत्यू अवस्थेत तेंकां मेळ्ळे. आणि अजून तेच्या उपरांत सांजची मागीर बॉडी जीएमसीन एका पोस्टमॉर्टमाक व्हेल्ली. तेच्या उपरांत आयज बॉडी हँडओव्हर जाल्ली आसा. तर चली आमी इतले ल्हानपणासान ते चलयेक पळयल्ले आसा. एक बरे स्वभावाचे भुरगे आणि सदांच चलतना अशी मान सकयल घालून चलताले. खूब दुख्ख जाता आमकां आयज अशे तरेन तेजे मरण जाल्लें आसा भुरग्याचें. आणि सांगपाचें म्हणल्यार भुरगें तें बरें शिक्षणाकूय बरें आसलें. अंदू 12वेक आसलें तें आणि बरें शिकताले. बापायक खूब तेजी चेडवा बद्दल अपुरबाय आसली. खूब तो केअर घेतालो चेडवाचो. आणि आयज अशें घडलेलें आसा. खूब दुख्ख जाता सांगपाक, कित्याक तो बरो आमचो एक मित्र जावन आसा आणि एकूच तेजें भुरगें जावन आसा, तें आयज ना जाल्लें आसा. फॅमिलीचें म्हणणें तेणें तसो स्टेटमेंट करूंक ना, पण आमी तेका विचारलेलें की बाबा कितें जाल्लें अशें भुरग्याचें, बरें सिकनस बी कितें आसलें. तर तेणें सांगलें तशें कांयच नासलें, सारकें नॉर्मल आसलें, कांय सिकनस बी तशें कांय नासलें. कित्याक सकाळीं पासून मातशें लेट उठला ते, पण च्या बी पिलां, सगळें तेजे व्यवस्थित जाल्लें आसा. आणि ह्या दिसांनी घरा आसले, हॉलिडे आसले म्हणून ते घरात आसताले. तशें सांगपाचें म्हणल्यार लॉक नासलें दाराक, फाटलें दार बंद आसलें, फुडली गेट ओपन आसली, फक्त लॉक नासलें, गेट बंद आसली. सो जे आमकां म्हायती मेळ्ळ्या त्या प्रमाणे तेंच्या पेरंट्सा कडल्यान फक्त गेटीक लॉक नासलें, पण फुडले जे कॅमेरा फुडल्यान घरा फुडल्यान आमी पळयतात तेंचे कॅमेरा आसा 2. तितून पुलीस जेन्ना काल येयले तेंच्यांनी सगळो फूल पळयल्लो आसा. तितून कांयच अशें कोण एंटर जाता तशें दिसना. हो सादारण 4 घडलेलो आसा. कित्याक जेन्ना आवय तेजी घरा पळोवपाक येयली तेन्ना ते मृत अवस्थेत तेंकां मेळिल्ले आसा.
सो तेजे पयलीं जाल्लो जावंक शकता. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर विणा मांद्रेकर. हडफणे बज रोमियो लेन अपघात प्रकरणातल्या दुबावित सौरभ लुथ्रा, गौरव लुथ्रा आणि अजय गुप्तांका मेळिल्लो जामीन रद्द करचो अशी याचिका गोंय सरकारान उच्च न्यायालयात दाखल केल्या. हे घडणुकेत सुमार 25 जाणांक मरण आयिल्ले. हे फाटभुंयेर ह्या प्रकरण गंभीर आणि संवेदनशील आसा अशें म्हणीत गोंय सरकारान तांकां दिल्ली जामीन अयोग्य आसा असो युक्तिवाद न्यायालयात मांडला. तशेंच एनओसी प्रकरणात लुथ्रा बंधूचेर याचिका दाखल करपा खातीर सरकाराक 2 सप्तक लागले. ह्या दोनूय प्रकरणांची फुडली सुनावणी 15 जूनाक जातली. गोंयांत 20 आणि 21 मे अशा 2 दिसां खातीर हवामान खात्यान येल्लो अलर्ट जारी केला. वादळी वाऱ्या सयत पावस पडपाची शक्यताय आशिल्ल्याचें कळटा. ते भायर वाऱ्याचो वेग 30 ते 40 किलोमीटर आसतलो. देखून अशा परिस्थितीत नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वचचें न्ही अशी शिटकावणी दिल्ली आसा. ऑनलायन वखदां विक्री आड आनी हेर मागण्यां खातीर रसायनशास्त्रज्ञांनी केल्ल्या निशेधाक लागून भारतभर एक दीस फार्मासी बंद दवरल्या. ऑनलायन प्लॅटफॉर्मांचेर अवैध पद्दतीन जावपी वखदांचे विक्रेचो निशेध करून संपाक तेंको दिवपाक बुधवारा 20 मेक गोंयांतल्यो फार्मासी बंद दवरल्यात. पूण आपतकालीन सेवा दिवपी फार्मासी आनी हॉस्पिटलांतल्यो फार्मासी उक्त्यो आसतल्यो. Response has been fantastic. It is almost a 100% strike because सगळीकडे आम्ही अजून वचून आयल्या ते पळयत जाल्यार सगळ्यांनी आपल्यो फार्मसी बंद दवरल्या. All over Goa reports येता they all have been shut. They were 100% success. Only those are open are only the hospital pharmacies as planned earlier as a service to the community. We have kept the pharmacy only attached to hospitals open. Now, प्रत्येक आख्खे we are getting feedback from everywhere. There's not a single chemist which will be find open today. Maybe sporadically something like this Jan Aushadhe and they ukte asतात because but they have been exempted from this strike and hospital pharmacies open. Otherwise, the response has been fantastically good and we are sure it will lead to a success for the chemists because this will open the eyes of the central government. Because we are getting reports from all India also, it has been a big success. Your demands were the genuine demands. So do you think it will be? Yeah, the basic demand as regards the online sale of drugs, which is going on, and that demand is also already there with the government. Plus predatory pricing जो आसा, हे 2 major आमचे demands आसा, and there's those sections which have been there, section 817 and 220, which was invoked during the COVID time. That we have requested for the rollback, so that there is all this rampant sale of medicine that is happening online, that is spoiling the market as well as spoiling the youth. That we have already asked for, and I think government is in a serious considering that. In fact, there was a meeting with the All India body and Minister of Commerce Piyush Goyal, and Mr. Piyush Goyal has been very, very sympathetic towards our demands, and he has promised that he will take it forward with the central government. This unity is very much essential because today say it is the survival of the fittest. Because if this is not going to be done, then I think that is the end of it for us, and the trade will suffer as a whole. So I think we have to thank all the chemists and all our other partners also, especially the corporate chains that have also participated in this band. For all the wholeheartedly they have supported us, and the band has been a big success. So what will be the next step if you think so? Now the next step would be we will definitely see how this thing is, and it is our All India body, that is the All India Organization of Chemists and Druggists, that will take a call on this. They will certainly meet, and we will have a meeting together, and then the next course of action will be decided very soon. The due care was taken because we have addressed this issue last week, and we had appealed to all the patients and customers in particular that since this is going to happen on 20th, they should stock all the required medicines, and only in case of some emergency medicine that they require,
we have always kept that option open of hospital pharmacies for them. So I don't think the patients are at inconvenience at all. And plus we have given our numbers also. They are free to call us if they have any problem whatsoever for getting the medicines. बेतोडा बोरये बायपास रस्त्याचेर मंगारा उसरा राती गवेरेड्याचो एका कारीक धपको बसलो. वास्को रावपी जावेद शेख हे आपल्या कारीन उसगांवच्यान वास्को वताले तेन्ना अस्कीत गवेरेडो रस्त्यार येवन ताच्या कारीक धपको दिलो. ह्या घडणुकेंत गाडयेचें बरेंच लुकसाण जालां. सुदैवान ह्या अपघातांत कोणाकूच दुखापत जावंक ना. मजगतीं ह्या सुवातेवेल्या रस्त्याचेर काळोख आशिल्ल्यान वाहन चालकांनी काळजी घेवपाची गरज आशिल्ल्याचें कळटा. वाडपयच्यान येताले हा 10:40 ओके टू 10:45 मध्ये हांव सगळो रस्तो सुसेगाद येतालो 60, 58, 50, 60 हा म्हणल्यार नॉर्मल स्पिडान येतालो. सडनली हाये सायडीन ते सायडीन येयलो तो धक्को मारून आमकां म्हणजे तुमकां कांयच कळना कांयच कळूंक ना. सडनली आमचो ट्रक आहा काय कितें आहा पयस रावलो आनी तो नाच जालो. नाच जाले हे सायडीच्यान जंगलान गेले वयल्यान गाडी काबार जाली. गाडी सामकी इंजिनाक सुद्दां मार लागला. बरोबर मातशें हाताक मार लागला. तुमकां हाताक मातसो मार लागला. सडनली डेरेफे येयलो आनी नाच जालो. कोणाक मारलो हांव कोणाक कितें जालें गाडी ना कांय ना. येयलो आनी क्रॉस जालो. पणजी महानगरपालिकेन पणजी शहरात पावसाळ्या पयलींच्या कामांक सुरवात केल्या. पावसाक लागून शहरात हुंवाराची स्थिती निर्माण जावची ना हाच्या खातीर शहरातले वेगवेगळे सुवातेवेली गटारां आनी नाले नितळ करपाचें काम नेटान सुरू आशिल्ल्याचें दिसून येता. तशेंच झाडांच्यो वाडिल्ल्यो फांन्योय कातरल्यात. पळयात. We've covered most of our spaces. It's only the cross drains that we need to take care of. So we're just here to check and see that the work is being carried out. And what's the major problem that you have seen? One problem was only here, this junction. I think the road was done, the drain was built halfway through and Smart City done the work and the other half was not done. So this is one small potential point, but otherwise everything should be okay. We're not expecting it. But the garbage which was thrown in the bottles so that and is I'd like to actually, that is a good point. So we'd like to appeal to people also now, because whenever we open up our drains, we have a lot of old Panjim is a very old city now, as everyone knows. There's a lot of utilities that are going through our drains that have not been applied properly. Even plastic and trash and bottles and everything, whatever falls in the drain, clogs those points. So now every time we open our drains, we find like thousands of bottles in our drains. We're just appealing people to not to litter. If they have any issues in terms of dustbins not being provided, we will correct all of those issues. Or they have issues with collection of waste, people please approach us, we will sort out those issues. So that is just an appeal that I would like to make to the citizens. We put dustbins in so many places. Now, say for example on DB Road and on the promenade, we've put dustbins, so people end up breaking our dustbins also now. So we have stuck as to what is to be done. So we've asked them anyway now, this Smart City 2.0, where they have waste management is a central plan. We are taking up all of these issues and we're going to have, I think the government has allocated some 60-70 crores. So all of this will be looked at that point. In the meantime, we will make small changes to it. because the dustbins are there, do you think that people are throwing it out? Could be also. So that's what I'm saying. No, I'm not only blaming the people. If we are at fault, then we also will correct our mistakes. I'm not only blaming the people. So that's what I'm saying. If people find that there are certain facilities that are lacking in certain places, please get in touch with us. So we will make all those changes to our team. I mean, CM has always been helpful to us. We've not really had any issues with any departments. Whether it's PWD or the fire department or anybody, all of us work together when it comes to Panjim. So Panjim doesn't really have so many issues when it comes to all of that. All the departments work very well together. So yeah, everybody has an understanding of what the problems in Panjim are. So even before the monsoon begins, our prep work starts in Jan. So that's when we begin desilting, that's when all of this happens. We coordinate with Forest Department to identify dangerous trees. We start all of that. If there are any issues we foresee, either we get in touch with the fire department, if fire department needs help, then we help them. So all the departments work very well together in Panjim. So we don't really have an issue in terms of coordination or any of those things. And tree trimming chances? Tree trimming is in progress. We also start very early. So we've been speaking to the forest department to basically give us a list. So as of now, we are going off of that list. And whenever people have requests, also we've been
government taking care of those people. Any dangerous trees has been identified? So we have a huge list, maybe 100-150 trees. So we are currently working on all of them. I'll give you that update when we get. आरजीपी सांतांद्रे गटाच्या कांय वांगड्यांनी पक्षाचो अध्यक्ष मनोज परवांचेर केल्ले आरोप रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान भायर आयल्यात. तशेंच चुकीची म्हायती पातळावपाची आनी पक्षाचें नांव पिड्ड्यार करपाचे यत्न करप्यांचेर खर निशेध केला. फटीची आनी पक्षाआड विधानां करपी वांगड्यांचेर शिस्तभंगाची कारवाय करपाक शकता अशी शिटकावणी पक्षान दिल्ल्याचें कळटा. चिकणे कुडण्यात सांखळे वाठारात एका तरणाट्यान 55 वर्साच्या बायलेक मारपेट करून तिचो खून करपाचो प्रकार उक्ताडार आयला. शैला संजय गाडी अशें ह्या बायलेचें नांव जावन आसा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हो दुबावीत तरणाटो मंगळारा दनपारां ह्या बायलेच्या घरांत घुसून तिका मारबडय केली. हातूंत तिका मरण आयलें. उपरांत बायलेचो मोबायल आनी सरपळी घेवन दुबावितान पळ काडलो. दिवचल पुलीस दुबाविताचो सोद घेतात. चिकणे कुडणे सांखळे वाठारांत रावपी शैला संजय घाडी या 55 वर्साच्या बायलेचो तिच्याच घरा यो वच करपी एका तरणाट्यान खून केल्ल्याचें सामकार आयला. शैला ही बायल 3 भुरग्यांसयत चिकणे कुडणे हांगा रावताली खंय. मेळिल्ली म्हायती प्रमाण दुबावीत तरणाट्यान शैला हिका मारपेट करून तिचो खून केलो. मंगळारा दनपारा वेळार घरात कोण नाशिल्ल्याचें पळोवन हो दुबावीत घरात घुसून ताणें बायलेक मारबडय केली खंय. तिची तकली वणटीक आपटिल्ल्यान तिका मरण आयलें असो अदमास आसा. ह्या प्रकरणा उपरांत दुबावितान बायलेचो मोबायल आनी सरपळी घेवन पळ काडलो. मजगतीं पळून गेले उपरांत ह्या दुबावितान शैला हिच्या मोबायला वेल्यान तिच्या भुरग्यांक फोन करून आपणे केल्लो प्रकार सांगलो. हाका लागून हो प्रकार तिच्या भुरग्यांक कळ्ळो अशें कळटा. घडणुकेची म्हायती मेळ्ळे उपरांत दिवचल पुलीस फॉरेन्सीक पंगड घडणूक थळार पावले. सध्या पुलीस ह्या दुबाविताचो सोद घेतात. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. एसटी समाज आणि गोयच्या हिता खातीर सगळ्यांनी एकठांय येवपाची गरज आसा. आमदार गोविंद गावडे, गणेश गांवकर आनी आपूण एकठांय आसात. आमी एकठांय येवन काम करतले अशें आदिवासी कल्याण खात्याचे मंत्री रमेश तवडकरान सांगलें. मंत्री तवडकरान केल्ल्या ह्या विधाना खातीर गोंयांत राजकी चर्चेक उधाण आयलां. फाटले सुमार 1 वर्साच्यान मंत्री रमेश तवडकर आणि आमदार गोविंद गावडे हांचे मदीं मतभेद आशिल्ले. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत तशेंच भाजप पक्ष पावंड्याचेरूय तांचे भितरले मतभेद दूर करपा खातीर यत्न केले, मात ते शक्य जावंक ना. पूण फाटले सुमार 20 दीस जाले सभापती गणेश गांवकरान हे खातीर यत्न केले आनी ताच्या यत्नाक यश मेळ्ळें अशें चिन्ह आतां नदरेक आयल्यात. आता खुद्द आदिवासी कल्याण खात्याचो मंत्री रमेश तवडकर हांणी हे विशीं प्रतिक्रिया दिल्या. एसटी समाज आनी गोंयच्या हिता खातीर सगळ्यांनी एकठांय येवपाची गरज आसा. आमदार गोविंद गावडे, गणेश गांवकर आनी आपूण एकठांय आसात. आमी एकठांय येवन काम करतले अशें मंत्री तवडकरान सांगलें. आमी सांगूंक शकता एक ह्या विशयार फाल्यां आमी प्रेरणा दिना निमित्यान प्रेस कॉन्फरन्स दोघे बराबर प्रेस कॉन्फरन्स आसा आनी 25 तारखेर तुमी ह्या सगळे बरोबर बराबर ना तें जालें तें बरें आसा. पण मेवले तुमी एकठांय जाले सगळें जालें. मीटिंग झाली सर तुमचे मीटिंग झाली विषय मिटलो सगळे मिटले. फ्रेंड्स अगेन सर एकच विशय आमी सगळ्यांक केला. हांसून उलयता तूं. कम्युनिटीच्या हिता खातीर गोंयच्या हिता खातीर सगळ्या जाणांनी बरोबर काम करप हो आमी निर्णय आज हांव मंत्री आसा ते हांवें दोन बरो फाटल्यान घेवन आसा आनी ह्या विशया खातीर गोंयची जे बरें जातलें ते करपाक जाय ह्या सुनाचो निर्णय. सो तुमी एकठांय जाय जाल्यार गोंयचें बरें जातलें, ना जाल्यार जायना. एक सांगता की हांगा सगळ्या प्रकारचे विशय आसात. त्यामुळे जितलो प्रयत्न गोंयच्या हिता खातीर किंवा कम्युनिटी हिता खातीर करपाक जाय एज ए ट्रायबल अल्सो मंत्री म्हणून आसतना हांवें करपाकच जाय. सो एखादी इलेक्शनात तुम्ही तिघं वांगडा आसतले इलेक्शनात म्हणटा सगळे बरोबर आसता. सगळ्या लिडर जे आसले बरोबर आसतले. तुम्ही फाल्यां आमी त्या विशयार प्रेस कॉन्फरन्स आसा आनी मागीर केन्ना तरी शक्य आसा ते 25 सगळे प्रेरणा ती येवच्यान कार्यक्रम. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. 2012 उपरांत गोंयांत मायनिंग बंद जाल्ली हाचो राज्याचे अर्थवेवस्थेचेर गंभीर परिणाम जाल्लो आनी ताका लागून जायत्या क्षेत्रांनी रोजगार बंद जाल्ले. गोंयच्या खण क्षेत्राक पारदर्शक कायद्या प्रमाण पर्यावरण टिकाऊ पद्दतीन परतून जिवीत करपाच्या सरकारान सातत्यान यत्न केल्यात. जबाबदार खणकाम सुनिश्चित करपा खातीर केंद्र सरकार, तज्ञ आनी संबंधीत स्टेक होल्डरां कडेन सतत चर्चा जाल्या अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. आतां खण पुनरुज्जीवनाचे प्रक्रियेत गोंयांत बरीच प्रगती जाल्या अशें मुख्यमंत्र्यांचें म्हणणें. आयकात.
The mining supported the lakhs of the livelihood directly and indirectly across the state. However, we also witnessed one of the most challenging phases in Goa's economical history following the suspension of the mining activity. The stoppage of the mining after the 2012, the subsequently after 2010, had a major economic impact on Goa. Economic activity slowed down considerably in the mining dependent regions. The thousands of the workers lost employment. The opportunities, transportations and the bus sector suffered heavily and many small businesses faced the serious financial difficulties. The impact was felt across the multiple sectors in the state economy. Since assuming the office of the government has consistently worked towards the reviving of the Goa's mining sector in the transparent, legal compliant and the environment sustainable manner. We maintain the continuous dialogues with the Government of India, the legal experts, the mining dependents, industry stakeholders and the local communities to ensure that the mining activity could be resumed responsibly while protecting the environment and social interest. I am pleased to share that the Goa has made a significant progress in the mining revival process. The first phase of the mining block auctions was successfully completed and several mining blocks have already resumed. Operations in nearly the 18 mining blocks where estimated production capacity of approximately the 19 million tons per annum have been in auction. This revival has begun restoring the economic confidence and industrial activity in the state. ह्या वर्सा पार्किंगेचो प्रश्न सुटावो करपाक आमी मुखेल प्राधान्य दितले पण पणजी पुलीस स्टेशनात कर्मचाऱ्यांचो उणाव आशिल्ल्यान सध्या पुलीस निरीक्षक ही परिस्थिती सांबाळटा. गुरू खात्याच्या आदेशाप्रमाण फक्त पीए आणि पीएसआय हांकाच दंड वसूल करपाची अधिकृतताय आसा अशें पणजी महानगरपालिकेचो महापौर रोहित मोन्सेरात हांणी सांगलें. मजगती पणजी येरादारी पुलीस उपनिरीक्षक एकलोच आशिल्ल्यान कार्यालयीन कामां तोच करता. देखून प्रभावीपणान दंड लागू करपा खातीरूय कोणूच ना. देखून गृह खात्याक ही पदां भरपा खातीर आमी विनवणी केल्या. येरादारी संदर्भातले सगळे प्रश्न योग्य रितीन सोडोवपा खातीर पणजेत आनीकूय पीआयची भरती जावपाकूच जाय. हो प्रश्न सुटावो करपाक 9 म्हयने तरी लागतले अशें महापौर रोहित मोन्सेराताचें म्हणणें. Same thing. There is no parking easy. Parking is a major priority for this year. Now, what is happening is also now, if you look at it, Panjim police station actually is very understaffed. There is a shortage around 30-40 traffic police plus 50-60 town police. Now, luckily, at least our PIs are very good, so they are managing the situation. Now, there has been an order passed from the Home Department stating that only PIs and PSIs can fine. Now, there is one PSI in Panjim who sits in the office because he has administrative work. So, there is basically nobody to fine anybody. So, we had requested the government or requested the Home Department to basically fill those posts because there are some PSIs, there are 7 PSIs in Ponda, 8 PSIs somewhere else. So, those people should be brought over to Panjim so at least our traffic situation is thing. So, then it will be they'll have some control. See, through collector, we have already passed that notification banning taxis. This traffic issue is not a 1-month issue. This will be at least a 6-month to 8-month to 9-month issue. Now, there are people who are parking on zebra crossings, who are parking on the footpath, who are parking on things. We have already done a survey with the police department, with the DYSP, PI, everybody. We have notified all of these areas. What we're doing is we're putting bolsters, we're blocking these areas. See, this will take time because tenders have to be prepared, issues have to be notified, roads have to be done. So this will happen in the course of time. Just give us a little time. Have to do something because No, I know. But see, because nobody's there to find, if a PSI, if only PSI and PI is allowed to fight, PI has gone on bandobast duty. Then they are called for some VIP movement or they are called for something else. There is hardly anyone to find. That is why we are requesting the Home Department to fill up these posts, no? Because if we have 4 or 5 or 6 PSIs available to us, then at least 3-4 people can be dedicated permanently only to challenging and bringing traffic discipline into the city. Unless that happens, nothing can be done also. Now, we are working with the PI and he is doing a very good job with what he can do at the moment. RTO also, we've asked RTO to help us remove all these commercial vehicles, genset. But people now, all these people who are parking gensets, they should also have this thing, no? They are taking away parking space for the people. They also don't have any sense. So there is a lot of it is also civic responsibility that is being done. वाडटे गरमेच्या फाटभुंयेर खंय तरी आतां राज्यांत उदकाचे सावट फुडाराक उबे रावतले असो हुस्को वाडला. पूण गोंयांत 15 जून मेरेन गरजेचो इतलो उदकाचो सांठो आमचे कडेन आसा अशी गोंय उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकरान दिल्या. साबार तालुक्यांनी आयजूय अनियमीत उदकाची पुरवण जाता, मात गोंयच्या धरणांनी उदकाची पातळी कमी जाल्ल्यान हुस्को वाडला.
हणजूण धरणात 18% सावले 33% तयारीत 36% अशी उदकाची पातळी जाल्ली आसा. मजगती हवामान खात्यान ह्या फावट मॉन्सूनाचें आगमन 31 मे मेरेन जातलो असो अदमास उक्तायला. पूण मॉन्सूनाच्या आगमनाक आनीकूय कळाव जालो जाल्यार गंभीर परिस्थिती उप्रासतली असोय हुस्को आसा. टी टाइम खबरो हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोयात कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह. गोयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं 11 आनी 12 वरांचेर. आवाज गोयचो बुलेटिन लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाये वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो. सांजेच्या 4 वरांचेर टी टाइम खबरो लायव्ह. सबंद राज्यात घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ 70 ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टाइम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्ह. गोयच्यो तशेंच राष्ट्रीय मळावेल्यो महत्वाच्यो खबरो फक्त अर्दवरां भितर रातच्या 8:30 वरांचेर पळयात टॉप 25 लायव्ह. गोमंतक टीव्ही गोयच्या प्रजेचा आवाज. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरूच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवागांवांनी पावचे अशेंच मागतात. कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे प्रत्येक गांवांतले कोनशांतले जे इश्यूज आसा ते हायलायट केल्ले आसा आनी अशें फुडेंय पासून अशेंच येवपाक जाय. कारण प्रत्येक जाणांक जो गोंयकारांक विशय जो लागता तो विशय न्यायाक पावपाक जाय. गोंयचे जे इश्यूज आसा आनी मुद्दे आसा हे गोमंतक न्यूज पेपराचेर आमकां प्रत्येक वेळार दिसून येता. गोमंतकातलें गोंयांतलें एक जुनें वर्तमानपत्र